वाड्या वयले आरपुरा हांव हांगासर कॅन्डिडेट दत्तप्रसाद दाबोलकर आयिल्लो आसा। तो सामको एकदम थंड मनीस कसो आनी मन मेळावू सगळ्यां वांगडा एकदम रोखडोच मिक्स जाता आनी हेज्या पयलीं ताणें खूब कामां केल्लेलीं आसा आनी आतांय तो निवडून येतकूच खूब कामां करतलो अशी आशा बघून आमी ताका चडांत चड मतां दिवन निवडून हाडपाक सोदता। तर तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो ताका। रोशन वासुदेव रेडकर, एक्स बोर्ड मेंबर ऑफ विलेज पंचायत आरपुरा नागवा। आमच्या दत्तप्रसादाक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा आनी ज्या भाशेन आमच्या अडफड्या नाग्यान कॅम्पेनिंग चालू आसा आनी लोकांचो जो उत्स्फूर्त सपोर्ट आसा त्या बाबतीन म्हाका दिसता अडफड्या नाग्यान ताका डेफिनेटली लीड मेळटली आनी ओवरऑल कालंगुटान ताका जैत मेळटले। दत्तप्रसाद एक असो भुरगो आसा जाका आमी लास्ट 2.5 वर्सां पळयता। तो हार्ड वर्किंग, तो डेव्हलपमेंटाच्या टायमार सगळ्या पंचायतींक सरपंचांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच सगळी कामां करता आनी असो भुरगो आमकां कालंगुटाक मेळपाक एक यूथ लिडर एक बरो भुरगो आसा जावन दत्तप्रसाद आनी आमचो MLAचो सपोर्टाचेर तो भरपूरशी कामां करता आनी एक भुरगो असो आसा की डावन टू अर्थ म्हणटा पळय तसो लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच सगळी तो आमची डेव्हलपमेंट करता। हांव ताका बेस्ट ऑफ लक म्हणटा आनी इन एडवान्स ताका कॉंग्रेच्युलेशनूय म्हणटा। थँक्यू। जोसेफ फर्नांडीस, एक्स मेंबर ऑफ पंचायत आनी आमचे दत्त दाबोलकर बोरला ताका सपोर्ट गेल्या फाटी आमी केल्लो आनी हे फाटी ताका निवडून आमी शुअर हाडटले आनी आमी सगळे वाड्यांतले एकाक ताका निवडून हाडटले।